शुक्रवार सांखळे आणि थिवी मतदारसंघातल्या साबार काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो। ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, आमदार किरण कांदोळकर आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली। थंयचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री विजयकुमार चंद्रकांत वेरेकर पयलीं ते नगराध्यक्ष आशिल्ले, पंच आशिल्ले आणि बाबा तेंचे पयलीं काँग्रेस पक्षाचे पाळी मतदारसंघांतल्यान आमदार आशिल्ले। ते आज काँग्रेस पक्षाचो त्याग करून एक समाज कार्यकर्ते, समाजा भितर वावरपी आणि एक निस्वार्थी कार्यकर्तो आज भारतीय जनता पक्षान येता। त्या समयाचेर आमी तांकां शाल घालून आमी भारतीय जनता पक्षान तांकां आमी येवकार दिता। काँग्रेस मुक्त करतले म्हणजे 9 वयरसून आमी तांकां 0 हाडटले। 9 काय 7 कितें आहात ते म्हणजे आतां आनी कमी आहा, तेजे वयरसून आमी तांकां 0 करतले हें आमी ठामपणान ठरयल्लें आहा। ताका लागून असले दुश्काळाच्या टायमार उठ बस खंयच्याय कार्यकर्त्यांक कोणाक व्हरप आनी हे जॉयंट जाले म्हणप ही खोटी गजाल आहा। वेवस्था म्हणजे सरकार पक्ष असलेल्या कारणान सरकारा कडसून कामां जावपाक लागून आमच्या वांगडा येता। हेजो अर्थ ताका आमी आमचो मानलो आनी तेंच्यांनी आमकां मानले अशें कांय आसना। तेंच्यांनी आपली कामां केली, गांवचो विकास सादयलो, बरी गोश्ट केली आनी आयज ते आहात हे काँग्रेसच्या भितर गेले।